म्हापशेचे जागृत अशे देवस्थान म्हळ्यार श्रीदेव बोडगेश्वराचें देवस्थान. बुधवारा ह्या देवळाचो 30वो वर्धापन दीस सुवाळो जालो. ह्या निमतान देवाक 67 लाख खर्च करून भांगराचो दाणो अर्पण केलो. भाविकांनी वर्धापन दिसा निमतान देवळांत बरीच गर्दी केल्ली. 5 जानेराच्यान बोडगिनी जात्रेक सुरवात जाता. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. म्हापशा देव बोडगेश्वर आमी सगळे जाण वळखता. प्रत्येक भारतभर सगळ्यांक खबर आसा की देव बोडगेश्वर कोण. सगळे जितले लोक म्हापशांसून आपल्या आपल्या गांवांत वयता ते सदांच हांगा वाटेर रावता. They say their prayers and they move forward. The God of travelers, सगळे जाण तेजो खूब तेका मानता. आयज तांचो वाडदिवस जावन जाला आनी इट इज अ व्हेरी व्हेरी बिग इम्पॉर्टंट फंक्शन इन द सिटी ऑफ म्हापसा. हांव सगळ्यांक प्रत्येक म्हापशेकारांक आय वूड लायक टू विश देम ऑन दीस ऑस्पिशियस डे. आनी तशेंच नवीन वर्साच्यो तुमकां सगळ्यांक नव्या वर्साची शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट फॉर द इयर 2023. May all of you all do visit this Jatra. Committee has done a very good job in organizing this Jatra very well. This year, systematically सगळे जाग्यार घातला. बरो efforts घातला तेंच्यांनी to ensure that this is a very safe environment along with all concerned departments all over Mapsa. My humble request to all of you all to please come and visit. Yeah. Thank you.